नमस्कार, हांव रिचा साळगांवकर, सरपंच विलेज पंचायत इसवण. आज आमी हांगा इन्स्पेक्शन करपाक गेल्ले सर ग्लॅन टिकलो बरोबर. आमचे जे अंडरग्राउंड केबलिंग जे जाल्लें आसा ते केबलिंग केलें, पण वयले जे सरफेसींग आशिल्लें ते जाल्लें नाशिल्लें. आनी आमचे आतां सातेरी महामाया पालयेकरेन देवीची जात्रा आसा 7 तारखेक. सो हांवें सराक रिक्वेस्ट केली की तें आमचें काम बेगीन जावचें, कित्याक कारण पालकी सगळ्याक भोंवता हांगा आनी रोड सामको वर्स्ट कंडिशनान आसा. सो सरान म्हजी रिक्वेस्ट आयकली आनी आज इमिडिएटली आमी सगळें इन्स्पेक्ट करून घेतलें आनी काम इमिडिएटली स्टार्ट करतले अशें आमकां एश्युरन्स दिल्लें आसा. आनी सर फॉलोअप घेता आनी हांव सराक थँक्यू म्हणटा तेंच्यांनी ते इनिशिएटीव घेतले आनी काम स्टार्ट करपाक म्हणजे जे ऑफिशल्स हे आसा तेंचे कडेन कम्युनिकेट करून काम स्टार्ट करपाक आमकां स्टार्ट करून दिल्लें आसा. सो सर थँक्यू वेरी मच. एंड फुडें हांव फॉलोअप घेतलें सरा वांगडा, सराचे कॉर्डिनेशना वांगडा हें काम कंप्लीट करून घेतलें. सो थँक्यू फॉर युअर एफर्ट्स सर. थँक्यू. सो कितें जाल्लें की आतां जे हें केल्लें काम ते फॉलोअप सारकें जावना. ज्या मनशान तें घेतलें हातीन त्या मनशाक डायरेक्शन नाशिल्लें हाव टू प्रोसीड वीथ दीस वर्क. कामाचें क्रेडीट घेतलें म्हणून जायना, इट हॅज टू हॅपन प्रॉपरली. हें काम केलें, अंडरग्राउंड केबलिंग केलें, सोलिंग केलें. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान म्हळ्यार आमचें काम फक्त सोलिंग पर्यंत आसा म्हणून सांगलें. आय वॉज कॉन्स्टंटली फॉलोईंग अप दीस वर्क विथ PWD, इलेक्ट्रिसिटी, एवरी डिपार्टमेंट. आनी एक टायम असो आयलो की आय वॉज हेल्पलेस. इलेक्ट्रिसिटी म्हणटाले आमचें काम जालें, बट PWD म्हणटाले की आपल्याक अजून कॉन्ट्रॅक्ट मेळना. सो आय वॉज कॉन्स्टंटली आफ्टर दीस and somehow so helped me with this. Last time during monsoons, before monsoons, I did half of the part with jet patcher, but then jet patcher was also they did not allow further work to be done with jet patcher, so तेका लागून काम held up उरलें. आनी आतां then they stopped jet patching. That is why I again went to sir and sir took his help and आनी परत आतां सरान इनिशिएटीव घेवन बाकी कडेन स्टार्ट आशिल्लें काम, पण आतां परत हांगा स्टार्ट करपाचें आमी ठरयल्लें आसा. सरान हेल्प केल्ली आसा आनी अशें करून आमी हें काम परत हांगा स्टार्ट केल्लें आसा जात्रेक लागून. बट ह्या कामाचो फॉलोअप सारको जावना. विजन जें आशिल्लें पळय, विजन जें दवरपा जाय पळय बाबा, काम कंप्लिशन कशें जावं जाय हें विजन हांगा सगळें मॅस जाल्लें आसा. आनी ताका लागून आमी इतली सफर जाल्ली आसा पालयेचे लोक. एक्सिडंट म्हणूं नाका, कोणाचे हात मोडले, कोणाचे पांय मोडले आनी लोकांक भरपूर त्रास जाल्ले आसा. म्हाका स्वता इतले त्रास जाल्ले आसा. आय डोंट नो सायडीचे जे रस्त्यांच्या सायडीच्यान घरां आसा पळय तांकां धुल्लाचो इतलो त्रास जाल्लो आसा. पीपल हॅव सफर्ड अ लॉट. पीपल हॅव सफर्ड अ लॉट. ऑल्दो ते काम जातलें, लोकांक हेल्पफूल जातलें, बट रायट नाव पीपल आर सफरींग. दॅट वॉज द वर्स्ट पार्ट ऑफ दीस अंडरग्राउंड केबलिंग थिंग. I know future thing will be better, but people should not suffer now. There should be a proper planning to this, and that was the failure. That was a failure, and now sir has assured us we will be working together in coordination and we will be doing this work. So I request people to help us while doing this work and to help us in coordinating and doing this work. Thank you. They are already all gathered here. आमचे सरपंच रिचा, एक सरपंच आनी तेजे 5 आमचे बाबानंद सगळे आमचे मेंबर हांगा आसा. एक्चुअली आतां आमचे सरपंच उलयल्ले आसा विजन हो प्रॉब्लम हांगाच न्हू. फूल कॉन्स्टिट्युएंसी इज अ टोटल मेस एंड डिजास्टर. आनी त्या सांगल्या त्या प्रमाणे लॉट ऑफ पीपल फॉलोन ब्रोकन द फेसीस, दे हॅव फ्रॅक्चर्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स हॅपन. सो देर नो प्रॉपर सॉर्ट ऑफ कॅल्क्युलेटीव एक काम एकदां ऑलरेडी तांच्यांनी हें केलें. आमचें कितें म्हणटा तें केबलिंगाचें काम करून ते फुडले एस्टिमेट वर 2 different डिपार्टमेंट्स इनवॉल्व. दे शूड हॅव डन इट सायमल्टेनियसली एंड हाजेर कोणें तरी लक्ष घालूंक जाय आसलो. हाचेर हांव निग्लेक्ट केलें आसा आनी खूब त्रास जाल्ले आसा. आय हॅड टेकन ऑल द मेंबर्स, ते सगळे म्हाका अप्रोच जाले. खूब लोकांनी कॉल केलो म्हाका. दे ऑल अप्रोच मी. आय टूक देम ऑल टू ऑनरेबल CM Dr. प्रमोद सावंत. ही इज ऑल्सो होल्डिंग द PWD portfolio, and that time he gave an insurance that I will get everything done, and now he has already given the insurance, and the estimates already been there. Almost about, I think estimate is 10 crore, almost it's 62 kilometers all over, and 4 punches as I said have been taken to all the members that come, and have taken to almost same, and now they are starting the work. Amchi jatra sa on the 7 तारखेक jatra sa. So तांचे रिक्वेस्ट आसली, लोकांची रिक्वेस्ट आसली from them people खूब त्रास जातले पालखी भोंवतली. त्या खातीर we are going to start the work here at the moment. And simultaneously will take the work further and make sure the full constituency is done. And I would like to thank the Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant for his assurance given to us, which is fulfilled.
and whatever things are there, we will get it completed in the near future.